नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So तुमगेल पुरा जनरल परमिशन घेऊन आयची सेशन स्टार्ट करता. आयची सेशनाचे टॉपिक दवरलेले आसा भीष्म पितामहाले द आर्ट ऑफ लिविंग अँड आर्ट ऑफ लिविंग. म्हळ्यार हे मृत्यू कशी स्वीकार करचे, हे शरीर ते सोडचे मोमेंट आसता ताचे अप्रोच कशी करचे म्हणून भीष्म पितामहान तांगेले हे पास्ट टायमान तू दाखोवन दिलेले आसा. क्विकली एक दोन पॉइंट पळोवया फुडें सेशन रिकॅप करच्या खातीर की भीष्म पितामहान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक तांगेले सर्वीस आशिल्ली म्हळ्यार तांणी एक पॉइंट हे जगत त्या दाखोवन दिलें. कसं जालें की ह्या महाभारत काव्यांत देवाल नंतर मोस्ट पॉवरफुल पर्सन पळयल्यार आनी क्वॉलिफाईड पर्सन पळयल्यार भीष्म पितामहाची एक प्रकार पळयल्यार ते सगळे महाभारतांत ते सगळे इतिहासांत कसं जालें की तांगेलें नॉलेज वय आशिल्लें, पावर वय आशिल्लें. तांणी सान प्रायर देखून मार्कांडेय, बृहस्पती, शुक्राचार्य, परशुराम तांगेले शिष्य जावन तांगेले पुरा तांणी शिकून काडलेलें. आनी त्या वयनी तांणी इतले सकट एक व्हड योद्धा जावन इतले सकट तांणी क्षत्रिय तांगेलें पराक्रम दाखयलेलें आसा. म्हळ्यार तांणी एक ब्राह्मण आनी एक क्षत्रियाचे युनिक कॉम्बिनेशन आशिल्लें. तांगेलें नॉलेज वय आशिल्लें, पावर वय आशिल्लें. जाल्यार देवान भीष्म पितामह थ्रू हें एक पॉइंट दाखोवन दिलेलें आसा की नॉलेज असो कितलें पावरफुल असो ती देवाल सायडार नासल्यार विजयी जावचे साध्य ना म्हूण तें एक पॉइंट. आनी हे दोन स्पेसिफिक इन्सिडेंट्सान आमी हें पळोवं येता. एक की देवान दाखोवन दिलेलें आसा की द्रौपदी वस्त्रहरणान द्रौपदीन तिगेलें अपमान जाता आनी भीष्म पितामहाले प्रार्थना करचें आसा. जाल्यार भीष्म पितामह गोत्त आसूनय तांणी कांय एक्शन घेयना ती. कसं जाल्यार गोत्त आसा तांकां की हांतू कृष्ण रक्षण करतलो द्रौपदीक. आनीक भीष्म पितामह मनांत हें आशिल्लें की कृष्णान द्रौपदी रक्षण केलेलें तें एक लिलांत हें एक सिद्ध जातलें की देवूची रक्षण करतलो म्हणून. कितलें पॉवरफुल रिलेटिव्स असो, संबंधी असो, देव मात एकलो सोण घालना आनी तो खंडीत रक्षण करता म्हूण तें एक लीला दाखोवचे खातीर भीष्म पितामहान तांगेलो रोल प्ले केलो तातूंत. आनी दोनी हें पळोवं येता तांणी युद्धांत कौरवाल सायडांत आशिल्लें. तांगेल्या म्हणके स्ट्रॉंग युद्धांत कोणी नाशिल्लीं. तांगेल्या म्हणके तांणी परशुराम देवाकची पराजित केलेलें आसा युद्धांत. सो तांणी आसते दोळते आमी पळयत महाभारतांत कांय करूं जायनी. जाल्यार तांणी हें वय दाखोवन दिलें की कृष्णाल ऑपोजीट सायडांत आसल्यार कितलें पावर आसल्यार कांय प्रयोजन ना म्हूण. सो तांणी हें तांगेले पर्सनल लेवलार तांगेले देवाल सेव करच्या खातीर तांणी कितले मिसअंडरस्टूड जावं, तांगेली रेप्युटेशन कशी आसो, तांणी तें मन आवरनी, तांणी एक देवाक सेवा रुपी भावारी तांकां कसं एक कर्तव्य मेळिल्लें. देवाल मनांत कसं आसा म्हूण तांकां गोश्ट आशिल्लें. त्या प्रकारार तांणी तांगेलें एक जीवन चलयलां म्हूण सांगिल्लें आसा. दोनी पॉइंट आमी पळयलें की एक भारी एक स्पेशल रिलेशनशीप आशिल्लें देवाल आनी भीष्म पितामहान. एक विंगड लेवलार आशिल्लें. तांणी तें सर्टन इन्सिडेंट्स आसत पळय तें काव्यांत आमी पळोवं येता कशी देव पार्थसारथी म्हळ्यार रथ चलयत अर्जुनालो आनी देवाल ती एक लीला म्हळ्यार भक्ताल खातीर कसं करूं आसा तें हें एक लिलेंत पळोवं येता की अर्जुन म्हळ्यार रथ चलयतना सारथीक पांयान तांणी अर्जुनान कितलेकी पण त्या कृष्णाक पांयान माड्डेलां, स्पर्श केलेलें आसा. लेफ्ट वच्चे का रायट वच्चे का म्हूण. म्हळ्यार देव एक कसं एक
स्थान स्वीकार करता भक्ताल खातीर म्हूण दाखयलेलें आसा. आनी मुखार त्या लिहिलें तूं केन्ना भीष्म पितामह एक वचन घेता की हांव अर्जुनाक खंडित मारतलो युद्धांत 9 दिवस कृष्णान मध्ये येनातले कृष्ण कसं करता अर्जुनाला रक्षण कशी करताची जाल्यार आनी तो गुदेवन येवन कोपारी भीष्म पितामह चक्र उडोवचे आवत कृष्ण ते रथाचे आता कृष्णाक जावं जाल्यार अर्जुनाक कृष्णाने अशी प्रोटेक्ट करूं रक्षण करूं आशिल्लें ताका रथार दोखून देव का म्हूण ना तो देवूची जाल्यार देवाल मनांत आशिल्लें की भीष्म पितामहान वचन दिलां दुर्योधनाक की कृष्णान मध्ये येनातल्यार हांव खंडीत मारता म्हूण ताका कृष्ण मध्ये येवन भीष्म पितामहाल वचन सिद्ध करता म्हूण सांगिल्लें आसा भीष्म स्तुतींत आमी पळयत स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञम म्हणून मेगेल्यांची वचन दवरच्या खातीर अपहाय तुगेल स्वताचे निगमम म्हणजे स्वताचे तुगेलें वचन तूं काण घेतलें मू देवा कोणाल खातीर मत प्रतिज्ञम म्हूण भीष्म पितामहान प्रार्थना करचें आसा आनी ते 9 दिवस जाले त्या भीष्म पितामहान देवाल ते एक स्वरूप पळयलेलें कोपान ताका येवन मारता देव ताका भिश्टयता आसता की तुगेले निमित्त हें युद्ध जाल्ला म्हणून त्या देवाल आनी भीष्म पितामहाल ते एक विशेष रिलेशनशीप आनी ताका वीर्य रस म्हणून आमी ते लास्ट टायम डिस्कस केलेलें ते एक अद्भुत जावन आशिल्लें सामान्य जावन अशें पळयल्यार एक पंत आमकां ते स्पेसिफीक ते फिलींग येसना जाल्यार आमकां कळयत सामान्य जावन एग्जाम्पल पळयतना एक कोणी तिका खाता जाल्यार आमकां दिसचें पुरो हें तिका कशें खाता आसता म्हणून आनी तिका खातल मनुष्य पळय तिका खातास कसं की आनी तो सांगता की 2 आनी मिरसांग दितले त्या हांवें ओट्टू खावचें कशी खातली बाबा म्हणून आमकां दिसता जाल्यार तांकां तेका संगीतांत एक टेस्ट आसा तशींची ते देवान आनी भीष्म पितामहाल ते एक वीर रसाची टेस्ट आशिल्लें देव कोपोवन येता आसा आनी भीष्म पितामहान वय कितले की बाण मारला देवाक सो त्या प्रकारार ते एक वीर रसांत ते तांगेलें एक ते रिलेशनशिपाची मधुरता आशिल्लें कृष्णाक खंडीत करता आसा की भीष्म पितामहाल तसो भक्तू तागेलें ना आनी भीष्म पितामहाक देवाल खातीर इतली प्रीती आसा जाल्यार ती देवाल कसन की एक योजना आसा ते एक अद्भुत रुपारी भीष्म पितामहान ते जगत दाखोवन दिवच्या खातीर ते आशिल्लें आनी ते कृष्णान ते चक्र घेवन भीष्म पितामहा लागीं येताना ते पळोवन एक भीष्म पितामह खुशी जाता ते तांगेलें ते हायेस्ट पॉइंट ऑफ लायफ म्हणटात पळय तें आनी त्या निमित्तान भीष्म पितामहान देह त्याग करचे पशी फुडें तांणी सांगचें आसा प्रसभम अभि ससार मधवर्ताम स भवतु मे भगवान गतीर मुकुंद तू कोपारी प्रसभम तू येवन ते मत वध अर्थम म्हाका मारू खातीर तू ताका धांवन आयिल पळय हो देवा तुगेलें स्वरूप पळोवन कितली खुशी जाली म्हाका तें म्हणून म्हळ्यार एक अद्भुत जावन तांगेलें एक रिलेशनशीप आसा आनी ते आमी पळयत सामान्य जावन पळयल्यार एक चेडू आनी एक बापूस जावन तांणी खेळटा आसतना चेड्यान बापसू अशी कसाने मारलें तांतू अशी बापसूक हांव लागल्या म्हणके करचें पुरो म्हळ्यार तें एक रिलेशनशीप तें इतलें इंटिमेट आसा तांगेलें गोप बालक आनी कृष्णालय तशी आशिल्ली सान आसतना तांणी एकल्या लढाई कोण घेता आशिल्लें आनी कृष्णा एक पंता तांणी पेटू मारता आशिल्लीं जाल्यार कृष्णा गंमत जाता आशिल्लें त्यांची लेवलार ह्या भीष्म पितामहानी एक भारी एक लागींच एक संबंध म्हणून येत कृष्णाल आनी भीष्म पितामहान की तांणी शत्रू जावन वय तांगेले की प्रीती दोग जनांनी इतली वाडून येता आसा एवरी मोमेंट म्हूण सांगेत सो तशें जावन मागीर आमी पळयलें की भीष्म पितामहान पुरा तांकां बाण लागता आंगान तूं अर्जुनान मारलेलें इतले बाण आसता की एक सान बोट वचचे तितले वय जाग ना शरिरान तितले तांगेल्यान तूं बाण आसता आनी ते बाण म्हळ्यार भीष्म पितामहान इतलें थ्रू एंड थ्रू न्ही भीष्म पितामहाल ते स्किन्ड डीप वता म्हळ्यार भीष्म पितामहाल शरीर तितलें स्ट्रॉंग आशिल्लें आनी तांणी त्या बाणाच्या शय्यार ताजेर शयन करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी भीष्म पितामह पडतान वय रायट डायरेक्शनार पडता ती आनी मागीर मुखार सुनू तांणी आशिल्लें तेन्ना मस्स सकळ जावचें आसा तेन्ना भीष्म पितामहाक एक तांगेलें एक मनांत आशिल्लें की चांग जावका बरें जावका तांगेले सगळे जिवनांत तांगेले एक विशय आशिल्लो की पुरा जनाल बरें जावका म्हणून दुर्योधनाक कर्णाक वय तांणी केन्नाय सांगचें आशिल्लें की हें युद्ध बंद कराया ती कृष्णाले एगेन्स्ट फायट करून हे पांडवाजाले एगेन्स्ट फायट करून कांय प्रयोजन ना युद्ध करून तांगेले एगेन्स्ट आतां बंद करात आनी चंद कोण ओट्टू राबया ती म्हणून म्हळ्यार खंयचें एक मनान तांगेलें एक कर्तव्य करता आशिल्लीं आनी तांगेल कितले एक सांगची क्षमता आसा कितलें तांणी केन्नाय चांग वाट दाखोवन दिता आशिल्ली पुरा जना खातीर
आणि अशी पळोव येता की हे ते भीष्म पितामहान ते शयन करताना ते बाणा वयरी कितले की दिवस पुरा जनतांक घेवन भेटतात के इतले की भीष्मदेवाक मेळच्याक थंय युद्ध आशिल्ल मात न्हय कितले की सगळे लोकांत ब्रह्मांडात देखून पुरा जन येता ती आणि कंटिन्युअसली ते वॉर तेव्हा स्वल्प काळान जाता ते युद्ध 10 दिवस 18 दिवस जाता जाता जाल्यार भीष्म पितामह कितले की दिवस ते बाणा शय्यारी तांणी शयन करता आसता ती तांतू कितले की जन येवन तांकां मेळटा ती यज्ञ याग कितले की व्हड ब्राह्मण स्वर्ग लोका देखून खंयची लोका देखून येवन जप तप पुरा त्या स्थळार करता ती म्हळ्यार भीष्म पितामहान आशिल्लो तो जागो एक प्रकार तीर्थक्षेत्र म्हणके जाता आणि सृष्टीन तू पुरा कोण व्हड ऋषी मुनी आसा आणि पुरा जन येता आसता ती वता आसता ते भीष्म पितामहाल दर्शन घेता आसता ती आणि भीष्म पितामह थंय बाणारी तांणी शयन करून पुरा जना दर्शन दिवन तांणी दोळ्यानच पुरा जना वांगडा कम्युनिकेट करतात एक प्रकार म्हणून भारी खुशेर तांणी पुरा जनाक भेटता ती म्हणून सांगिल्लो आसा सो हजारो कटल्यान जन तांकां भेटचे येतात आणि हे एक युद्ध जाता आमकां जातरी आणि मुखार वयलें तें हे महाभारताचे भाग 12 आणि 13 भाग हाका शांती पर्व आणि अनुशासन पर्व म्हणतात हांतू भीष्म पितामहान युधिष्ठिर महाराजाक पुरा एक इन्स्ट्रक्शन्स म्हळ्यार कसन करता म्हणून सांगचे आसा सौतीक पर्व म्हणून ते लास्टार एंड जाता युद्ध न्ही जातरी युधिष्ठिर महाराज भारी दुःखार आसता एकदम म्हळ्यार ते युद्ध जातरी ह्या वय जाता सौतीक पर्वांतू तांगेल चेडूवांकय मारता अश्वत्थामा आणि कितले की पुरा पांडवां म्हळ्यार पुरा जन हेकडे तेकडे पुरा जन एक प्रकार तांगेल मृत्यू जाता सो ते महाभारता युद्धांत विजय प्राप्त करून वय पळय युधिष्ठिर महाराजाक एक प्रकार भारी दुःखार आसतो युधिष्ठिर महाराज कसन करचें म्हूण कळना ताका केन्नाय दिसता हें कसन एक मेगेल एक महत्वाकांक्षा आशिल्लें की एक युद्धांत विजयी जावका म्हणून ताचे निमित्त कितले जन विंगड कसने पुणी हांव सोल्युशन हाडका आशिल्लें म्हूण म्हगेल्या इतलें पावर ऑथॉरिटी आशिल्लें युधिष्ठिर महाराजाक दिसता जाल्यार ते युद्धा भाग घेवन ते म्हळ्यार फ्रंट एंड तोच न्हय युधिष्ठिर महाराजू न्हय मेगेल एक तें रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्लें आनी म्हाका जना वांचोवचें जायनी म्हूण तें एक दुःखारी तेंच एक मुडारी आसता युधिष्ठिर महाराजू कसने ताका करची मन ना एका कडेन बैसून आसता आनी तांतूय मागीर आनीक एक व्हड विशय जाता म्हळ्यार कुंती महाराणी ती सांगता की त्या पुरा जनाल ते लास्ट पुरा ते क्रिया जाता आसतना की कर्णाक वय गंगे दी म्हणून सांगता आणि कुंती सांगता काय त्या युधिष्ठिराक की हो वय तुगेल मालगड भावोची म्हणून तेन्ना युधिष्ठिर महाराजाक ऑलरेडी तो शॉक्ड आशिल्लो म्हळ्यार पुरा कसन जाल्लें ताजेन 100% म्हणटात पळय कसने मना वचना म्हणटा भारी दुःखार आशिल्लो आणि कुंती देवीन हें सांगली सीता म्हळ्यार पुरा एक लिमिट क्रॉस जाता शोकाचें युधिष्ठिर महाराजान की मेगेल निमित्त मेगेल म्हालगड भावाक मारली मुहा हांवें चुकून मेगेल महत्वाकांक्षा खातीर हाजे की ना कसं व्हड पाप आसवे म्हणून ताका आवसू वयरी कोप येता काय तूं येद दोळटा आमकां कसले सांगनी अशी म्हणून आणि तेन्ना अशी सांगचे आसके युधिष्ठिर महाराजान मुखार सून बायल मनशाक केन्नाय कसं सिक्रेट दवरूं जायच ना म्हणून अशी आवसूक फाण सांगचे आसके एक प्रकार सो हे एक युधिष्ठिर महाराज भारी एक शोकार आसता आणि तो खंडित निर्णय घेता म्हणटा पळय की हें पंता म्हाका कोणीय राबोव नाका ती भीमाक वे सांगून सोडता काय तो की भीमा तूं आनी हें राज्य पळय आतां हांव हें पुरा कसन जालना ताजें म्हाका प्राश्चित करूंक आसतलें हें हांव हांगा मुखार सून हांतू राज्य चलोवंच तसलें म्हगेल भावना ना म्हाका शक्ती ना म्हाका कांय मनांतूय ना म्हळ्यार म्हाका तें करच्यांत कांय इंट्रस्ट ना हें कसन एक व्हड पाप जाल्लें आसा म्हगेल हातान इतले पुरा जन गेलेलीं आसा ती तांतू म्हाका हें राज्य आनी कसं नाका हांव वनाका वता म्हूण सांगिल्लें आनी पुरा जन ट्राय करता आसत सांगूक एकल्या म्हाका शिकली तांकां कतो आसा की युधिष्ठिर महाराज जाल्यार तांकां दिसता की तें एक शोक आसता न्हू स्वल्प काळान तें अग्री करतलो युधिष्ठिर महाराजू मना परिवर्तन करतलो आनी राज्य स्वीकार करतलो म्हूण जाल्यार ही भावान सांगलें आवसून सांगलें मागीर थंय विंगड ऋषी मुनी येता ती वेदव्यास देव येता नारद मुनी वय सांगता ते थंय येवन जाल्यार एकदम म्हणटात पळय तांगेलें ओपिनियन चेंज करना युधिष्ठिर महाराज
तांणी कसन की एक ते डिसिजन घेतला की हांव सोडूं वतलो, ताजेरी तांणी दृढ जावन आसता ती. मागीर लास्टार कृष्ण येवन सांगता की तू सांगची समजी युधिष्ठीर की तू कशी एक दुःख जेन्ना म्हाका अंडरस्टँड करता जाल्यार हांव तुका एक विशय सांगता आसा म्हणून. तेन्ना कृष्णान सांगलें सीता युधिष्ठीर आयकता आनी एक वस्तू सांगता युधिष्ठीर महाराजाका की आमी भीष्माला निंबू का नेक्स्ट स्टेप कसं म्हणून. भीष्म पितामहाल नाव काढले सिता युधिष्ठिर महाराज आनीके शोका वता की मेगेल निमित्त तो बाणा शय्यार इथं शयन करतास कितली दुखतास की ताका मेगेल महत्वाकांक्षा निमित्त भीष्म पितामह कसं जाल्ली पडल्या म्हणून आनीके सांगता. आणि हे मेगेले एक लोभ आशिल्लें राज्य प्राप्त करता म्हणून हांव तागेल्या एद्राक वच्ची वय कशी कसन तोंड घेवन तागेल्या एद्रा वच्चें म्हणून कृष्णा सांगता. मात कृष्ण सांगता की भीष्म पितामहाले ते विद्वंता तांगेले एक नॉलेज तांणी गाईड करची शक्ती आणि तांणी आमगेले पुरा पशी व्हड वेलविशर तांणी आमगेले चांगा खातीर तांणी कसन तांगेलें जीवन केलें आसता. ताका तू कसने एक डिसिजन घेवची पशी फुडें तांकां एक पंथा तू मेळका खंडिताची म्हणून कसं जालें की भीष्म पितामह सान दुखून तुमगेले वेलविशर जावन आसा. तू कसन डिसिजन घेवका तें घे हांव तुका कांय सांगू जायना कृष्ण सांगता जाल्यार एक पंथा करी की भीष्म पितामह तू तांकां भेट आणि तांकां भेटून जेतरी तुगेलें कसन डिसिजन घेवका तें घे म्हणून सांगता. आणि तें भीष्म पितामह उडगास केले सिता तांगेले उडगास करता 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 युधिष्ठिर महाराजाल मन परिवर्तन जावचें सुरजात म्हणटात पळय आणि कृष्णाले उत्तर वय इतलें चंद आशिल्लें की युधिष्ठिर महाराज आयकत वय भीष्म पितामहाक जाल्यार भीष्म पितामह एद्रा कशी वताना भीष्म पितामह सान दोकोन मन आशिल्लें की युधिष्ठिर तसलें चरित्र आशिल्लें मनशानाची चक्रवर्ती सम्राट जावका म्हणून ताका इतली तांणी तांगेले खुशे खातीर भीष्म पितामहाल खातीर इतली प्रीत आशिल्ली की ऑल्दो तांगेल्या मनांत तशें कसलें ना आशिल्लें जाल्यार तें मन परिवर्तन करून तांणी राज्याभिशेकार स्वीकार करून भीष्म पितामहाल मुखार वता ती कसं जालें की भीष्म पितामह खुशी जातली ह्या अवस्थेंत पळोवन की युधिष्ठिरू राय जाल्लो म्हणून ताजी खातीरची म्हणजे युधिष्ठिर महाराजाक त्या टायमार बिलकुल विंगड कसलें इंट्रस्ट नाशिल्लें. सो हें एक आमी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट पळयत. आणि आता आमी हें पॉयंट पळोवया की भीष्मदेव इतलो पुरा एक कश्टा दुखून कसले चमकलो म्हणून फुडें टायमार पळयल्यारीची वेदव्यास देवान भीष्म पितामहाल प्राय सान आसतनाची म्हळ्यार पांडव आनी कौरव तेन्ना जायनी ती तेन्नाची वेदव्यास देवान सांगिल्लें आसा की आतां कलियुग हा प्रभाव येतलो आनी पुरा कसन कसन एक वायट जावचें आसा म्हणून तेन्ना वेदव्यास देवालें आनी भीष्म पितामह आसतनाची भीष्म पितामह सत्यवती सांगचे आसताना की ह्यात देवान सांगल्या म्हण की आतां कलियुग हा प्रभाव येता आसा माते तूं आतां म्हळ्यार हें तूं जगा राबची तशी ना म्हूण म्हळ्यार कलीन तेन्ना सत्यवती तांगेले दोग जनालें आयकून ती रिटायर जाता म्हळ्यार ते एक प्रकार ती समाधी वता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो भीष्म पितामह तेन्ना दोखून गोत आसा की मुखारसून येवची काळ एका नंतर एक कसंगी जातलें म्हणून जाल्यार तांणी हें पुरा सहन कसलें केलें इतले कश्ट कसले घेतले तांणी खंयच्या पॉयंटार सांगीत आशिल्लें हां हांव मेगेलें आशिल्लें कर्तव्य आशिल्लें केलें इतलें अमूक काळ तें आनी कितलें करचें हांवें कोण कोणाक कसं सांगचें जाल्यार तांगेलें एक मूल चरित्राचें आशिल्लें की विंगड जेन्ना दुख्ख तांकां पळोवचें जायनाशिल्लें विंगड जेन्ना बरेपण तांगेले मनांत आशिल्लें म्हूण तें भीष्म पितामहालें एक चरित्राचें एक व्हड भाग तांणी एक म्हणटात पळय क्षत्रिय कर्तव्य म्हणटात पळय तांणी केन्नाय सोडून घालनी क्षत्रिय म्हळ्यार शत म्हळ्यार दुःख कश्ट क्षत्रिय म्हळ्यार शतत्रायते कोण दुःखा कश्टा दुखून कोणाक भायर काडतलो मनुष्य क्षत्रिय तो ताका तांगेले खंयचेय प्रजा कोणीय आसो तांकां दुःखा पळयल्या जायना सामान्य प्रजा कोणी आसूं वय जाल्यार कोणी संबंधींक कसले कश्ट आसल्यार तांकां सहन जातले आनी संबंधी न्हय प्रिय जावन आशिल्ले संबंधी पांडव तांकां कश्ट आसतना भीष्म पितामह तांकां सोडून वचचें जातलें हां तांगेल कश्टा दुखून तांणी भायर येवं तेदोळतें भीष्म पितामहान पेशंटली राखून राबिल्लो कसं जालें की पांडवा किना चेड प्रिय देवाल किना चेड प्रिय भीष्म पितामहाल कोणी नाशिल्लीं आनी तांकां कश्टा पळयता आनी भीष्म पितामहान वचचें जाता आशिल्लें ताका तांणी राबून आशिल्लीं ती
की तांगेल मन अंत आशिल्लें तांकां एक खुशी जाव ते दोळटे पांडवांक देवाक ते दोळटे तांणी राबिलीं त्या जगत्यांत तांगेले इच्छा मृत्यूचे वरदान आशिल्लें जाल्यार तांकां मनांत विश्वास आशिल्लो देवान अवतार घेतला धर्म संस्थापनार्थाय आनी खंडिताची धर्मार चलतले जनाले विजयी जातली आनी कोण ते चांग मनश आसत पळय तांणी राय जातली युधिष्ठिर राय जातलो आनी तो व्हड दिवस तो कीर्तिमान दिवस तो केद नेतलो तेन्ना हांव ते पळयता आनी कृष्ण आनी कृष्णाल भक्ताले केन्ना कीर्ती ती वाडोवन येतली आनी सगळे जगत्य कृष्णाल आनी कृष्णाल भक्ताल जय जयकार घालतलींची त्या समया खातीर हांव राबता म्हणून भीष्म पितामहान पुरा तांगेल जिवमानांत पुरा सहन करून घेतिल्लें आसा कसले कश्ट आयल्यार कसले की तांकां गोत्त आसा देवाल प्रिती खातीर आनी युधिष्ठिर आनी पांडव एक दिवस तांणी राज्यभार घेतलीं ती म्हणून त्या समय ते तोळटे तांणी राबतलीं ती म्हणून ते भीष्म पितामहान ते सहन करून घेतिल्लें आसा म्हणून सांगयता नॉर्मली आमी पळयल्यार कोणी एक पर्सन कश्टार असो फॉर एग्जाम्पल भारी असौख्य आसा आनी हॉस्पिटलांत जेव आसा तेन्ना ताका भेट्टू गेल्यार भारी कश्टार आसल्यार कोणी नॉर्मल सिंपल कसं एक वस्त्र घालून वतलीं ती अशी कांय अशी व्हड कोणी कोणाक हॉस्पिटला पळोवचें वतना कसं व्हड भांगर मस्त सकट व्हड ड्रेस घालून कोणी वचचें आसना ती जाल्यारीची भीष्म पितामहाल ती भारी एक कश्टाची अवस्था आशिल्ली इतली सकट बाण तागेले आंगांत आमी कल्पना करूं येता की आमकां एक सान एक सुय खोंबल्यार आमकां कितलें दुखता आमकां म्हळ्यार एक क्षणभर ते आमकां तें दुखी घेवचें जाय आसना एक सान सुय खोंबल्यार जाल्यारीची भीष्म पितामह कितले अनगिनत तें अर्जुनान शार्प बाणा वैरी शयन करता आसा ते कितली दूख आसल्यार आमी इमॅजिन करूं आनी तशी दूख आशिल्ल्या अवस्थांत तूं युधिष्ठिर महाराजाक कृष्ण सांगता की पुरा तूं भांगर आशिल्लें बेस्ट ड्रेस तुगेलें भांगर किरीट पुरा रायाले कसन एक चक्रवर्ती सम्राटाल म्हळ्यार कसन एक वेशभूषा आस पळय पुरा प्रकाराचे भांगर हे ते पुरा घालून वचुका म्हणून कसल्याक की भीष्म पितामह मनांत आसा की युधिष्ठिरान महाराज जावका म्हणून आनी तें एक दर्शन युधिष्ठिर महाराजालें तसल एक तें पुराची व्हड वस्त्र भांगर घालून पळयल्यार भीष्म पितामहाक भारी खुशी जातली म्हणून ताका युधिष्ठिर महाराज त्या प्रकारारी मस्त सकट भांगर आनी घालून वचचें रेडी करता म्हणून आनी तांकां गोत्त आशिल्लें की मुखारसून तांगेलें प्रिय जावन आशिल्लें पांडव ते चक्रवर्ती सम्राट जावन सगळे एक जगत्या खातीर एक चांग रुपारी एक राज्यभार करतलीं ती म्हणून ताचे खातीर तांणी हें पुरा कश्ट सहन करून घेतिल्लें म्हणून आनीक एक आमी एक इन्सिडेंट पळोवं येता कृष्णान एक पंता राज्याभिषेक जाता युधिष्ठिर महाराजान आनी युधिष्ठिर महाराज राज्याभिषेक जातरी कृष्णाल तांणी एक रूम आवडटात एक पंता तेन्ना कृष्ण एकदम योगीक ज्ञानार बसला की दोळ्यांनी बंद करून जाल्यार कृष्णाल मुख कमला वयर पळय भारी एक संतोष आसके म्हळ्यार आमकां केन्ना खुशी जाता पळय आमगे सांगतात न्हू तू युअर फेस इज ग्लोईंग म्हणून म्हळ्यार कसं की एक तोंडार भारी खुशी आसा म्हणून एक पंता आमगेलें तोंड पळयल्यार एक जनाल कळटा भारी खुशेर असो म्हणून तशी जी कृष्णाल तोंड ग्लो जाता आशिल्लें की भारी खुशेरी कसं की कृष्ण मना वर्तास के युधिष्ठिर महाराज राखून बसला के कृष्ण कसन लेखता आसा ಸ್ವಲ್ಪ टाइम जातरी युधिष्ठिर महाराज देवा पांय पडता आनी सांगता कहीं कसन हे अद्भुत दृश्य पळयता आसा पुरा जन जप तप ज्ञान पुरो तुगेल वयर करतात देवा तू कोणाल वयर ज्ञान करता आसा अशी बैसून कोणाल विशय चिंतन करता आसा हे भारी एक अद्भुत दृश्य मू हे कसं ना तू कोणाल विषय समाधी अवस्थांत आसा म्हणून म्हळ्यार वेदशास्त्रांत सांगतात की एक 4 अवस्था आसा म्हणून आत्माचे एक जागृत अवस्था म्हळ्यार आमगेले देह हे हाजी विशय पुरा आमकां मनांत आसता आमकां टच जाता आमकां दुखी सुख दुःख पुरा हे फील जाता आसा दुसरे एक स्वप्न अवस्था म्हळ्यार आमी रात्री रेस्ट करतना न्हिदांतू आमी कसं की एक स्वप्न न्ही पळयता ती तेन्ना आमी फिजिकल बॉडी वो डिस्कनेक्ट जाता ती जाल्यार मना लेवलार आमी कसं की एक आमगेले आत्म कसं की एक अनुभव करता आसता स्वप्नांतू आनी एक सुसुप्ती म्हणून आसता म्हळ्यार डीप स्लीप तातूंत कसं एक प्रकाराचे एक प्रकार म्हणटात पण आमी कॉन्शियस आमगे देहा विशय मना विशय कॉन्शियस आसना आनी एक 4 अवस्था आत्मा खातीर म्हळ्यार
समाधी म्हणून सांगिल्लें आसा. समाधी म्हळ्यार कसने देहाचे मनाचे अहंकाराचे पुरा डिस्कनेक्टेड जावन केन्ना आत्म देवालो टू कनेक्टेड असता पळय ते एक समाधीची अवस्था म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका युधिष्ठिर महाराजा दिसता की समाधी अवस्था आसा म्हणून कृष्णाल पुरा लक्षण दिसता की तो समाधी अवस्था आसा म्हणून. मग देव कोणाल विषय समाधी अवस्थांत आसा म्हणून युधिष्ठिर महाराजाक एक भारी एक मनांत असता हें कसं नभा म्हणून. तेन्ना तो देवाक निमगिता हें कशी हें कसं न्हय म्हणून. तेन्ना देव हगूर दोळे ओपन करून सांगता की युधिष्ठिरा हांव कोणाल विशय चिंतन करता आशिल्लो तसो तो एक महान योद्धा कोण परशुरामाल तसले कोण 21 टाइम्स 21 वरां पुरा ताण क्षत्रिया डिफीट केलेले तसल परशुराम देवाक कोण डिफीट केलेले आसा. कोण ते काशीरायाल स्वयंवरा वचून पुरा क्षत्रिया डिफीट केलेले आसा. कोण तो एक राज ऋषी योद्धा जाल्यार तो खंयचे एक राज ऋषी की ना उणी ना म्हळ्यार बृहस्पती शुक्राचार्य मार्कंडे ऋषी त्यांची लेवलार आशिल्ली योद्धा तो क्षत्रिय आसा जाल्यार त्या ऋषी मुनी मनकेच ताका ज्ञान आसा आनी तागेली कॅपॅसिटी आसा. तसल त्या योद्धा विशय हांव चिंतन करता आसा आनी खंयचे तो एक ऋषी तो एक तो योद्धा ताणें कुरुक्षेत्रांत तूं कौरवाल सायडा केन्ना ते आशिल्लो तेन्ना ते तांणी डिफीट जायनी ती तांणी पराजीत जायनी ती. आनी तसल तो गंगा पुत्र भीष्म तो थंय बाणाशेर कुरुक्षेत्रांत तूं मेगेल विशय चिंतन करता आसा तागेल विशय हांव केन्ना चिंतन करता म्हाका इतली खुशी जाता आसा तागेल भक्ती विशय चिंतन करून कितले विशय तागेल विशय चिंतन केल्यार म्हाका आनीकय खुशी जाता आसा भीष्म पितामल विशय उडगास काण म्हणून. आनी त्यांची लेक्कारी आमी अशी सांगिल्लें आसा की भीष्म पितामह वय थंय बाणा वयर शयन करता करता 100% कृष्णाल विशयी समाधींत आशिल्लो म्हणून. सो आमी हें एक इन्सिडंटान पळोवं येता की देवालें आनी एक भक्तालें स्पेसिफिकली हें केसान तूं भीष्म पितामह आनी कृष्णालें कसन एक डीप संबंध आशिल्लो म्हणून. आनी कृष्ण सांगता की भीष्म पितामह तागेले फायनल डेजांत आसा तागेले अंतिम दिवस आसा ती तागेले विशय म्हाका भारी एक चिंतन करून खुशी जाता आसा तागेल्या म्हणके कोणी एक भक्त ना हे युधिष्ठिरा म्हणून आमी ताका भेटू वचचे नी म्हणून. सो एक भगवद्गीतांत एक श्लोक आसा त्या लेकारी हें एक आमी पळोवं येता की समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम म्हणून. म्हळ्यार देव सांगता की म्हाका कोणाले वयर जाळ ना हांव कोणाले खातीर पार्शियल ना हांव पुराय जनाल खातीर इक्वल आसा जाल्यार कोण मेगेल भक्तीन मेगेलें ये भजन्ति तू माम भक्त्या कोण मेगेल भक्तीन मेगेल सेवा करता तो मेगेलो सखा मित्र हांव तागेले विशय केन्नाय चिंतन करता आसता आनी म्हाका ताका केन्नाय सोडून घालचें जायना म्हणून. त्या प्रकाराचे श्लोक भीष्म पितामह खातीर म्हूण सांगयत आनी त्यांच्यात तरी पुरा पांडव जन वता ती भेटचेक आनी पुरा तांगेल व्हड रथ हें त्या पुरा घेवन तांगेल पुरा रावळा राज पुरा स्त्री पुरा जन वयता आनी येता ती म्हळ्यार रिलेटिव्स संबंधी पुरा जन कुरुक्षेत्रा खातीर बात सरता ती. आनी तांणी मात न्ही तांगेले पुरा सेना आनी पुरा तांगेले प्रजा वय आसत पळय तांणी थंय पुरा जन ओट्टू वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय तांणी पावतरी थंय पळयलें तें दृश्य अशें आशिल्लें की सृश्टीचें पुरा म्हणटात पळय पुरा खंय सृश्टीन कोण कोण व्हड जन आसा ती ऋषी मुनी देवी देवता वेदव्यास देव नारद मुनी बृहस्पती पुरा देवी देवता थंय पुरा ऑलरेडी येवन आसत खंय आनी येताना आनी पुरा व्हड वेद घोश जाता आस खंय थंय पुरा म्हळ्यार आमी तें एक इमॅजिन करूं येता की सगळे देवाल सृश्टीन तूं आमी आसूच ब्रह्मांड मात न्हय सगळे देवाल सृश्टीन तूं हें इव्हेंट पुरा पशी महत्वाचे इव्हेंट आशिल्लें म्हूण सांगयता. सृश्टीन तशें पुरा जन थंय उपस्थित आशिल्लीं ती व्हड जन पुरा हें दिव्य समया खातीर केन्ना भीष्म पितामह तांगेले देह त्याग करतलो म्हूण आमी पळोवया. तशींची आमी पळोवं येता की मुखारसून वताना तांणी थंय येवन पावल सिता भीष्म पितामह तांगेले दोळे ओपन करता तांकां पळयल सिता पांडव म्हळ्यार तांणी समाधींत आशिल्लीं ती तेन्ना पांडवान आयले सिता भारी प्रियान पळयता आनी युधिष्ठिरक महाराजाक ते पुरा तांणी राज्य
राज्य राया म्हणके तांणी पुरा तें घालून घेतलें आशिल्लें भांगर मुकुट किरीट त्या पळोवन तांकां इतली खुशी जावन तांकां दोळ्या देखून अश्रू येता म्हूण सांगिल्लें आसता भीष्म पितामहान आनी तांकां पळोवन सांगतके म्हळ्यार इतले चांग जन तुमी म्हणून एक श्लोक येवचें आसा अहो कष्टम अहो अहो अन्यायम म्हणून म्हळ्यार तुमगेल तसले चांग जनाक कसं कष्ट मेळ्ळें आसा इतले कष्ट आशिल्लें आसा म्हणून आनी मागीर बगलेन कृष्ण राबून आशिल्लो कृष्णा पळोवन खुशी जाता आनी कृष्णा पळोवन पळयल सिता म्हळ्यार तांगेल दोग जनाल दोळ कनेक्ट जाल सिता कृष्ण हांसून मंद हास दिवन भीष्म पिता निमगीत कशेंस तूं भीष्म पितामह म्हणून अशें निमगीता म्हणून म्हळ्यार कश्टार आशिल्ली वयता न्ही जाल्यार निमगीता आसता आनी कृष्ण सांगतके म्हाका कांय मना वचना हे भीष्म पितामह की इतलो पुरा बाण तुगेल शरिरांत आसा आनी तूं कितली दूख आसा पुरो जाल्यार तूं हांसून आमगेल स्वागत करतास आनी आमकां सांगतास की तुमकां कितले कश्ट आसा म्हणून हें म्हाका कळना मू देव भीष्म पितामहाला येद्र रापून अशी सांगता की अशी दूख आसतना कशी सहन करून घेवयात कोणी म्हणून भीष्म पितामाची काही टायर्ड आशिल्ली तेन्ना म्हळ्यार तांगेलो आवाज इतलो घट्टी ना आशिल्लो तांणी कृष्णाक प्रणाम करून स्वागत करता ती हे जगतपते म्हणून तांकां स्वागत करता ती म्हणटात हे कृष्णा तू आयलो मू म्हाका आतां म्हगे लास्ट समयान तू अंतिम समयारी म्हाका शरण दिवचें तू आयलो मू आतां तूं म्हाका सांगता हांव कसं करचें म्हणून कृष्णाक तांणी पांय पडून निमगीतात तेन्ना भीष्म पितामह सांगता तुगेल भक्ती इतली चड आसा की हांव तुका दर्शन दिवचें येसना तें साध्य ना जाल्यार आतां तुगेलें म्हाका एक काम आसा म्हळ्यार कृष्णाक आनी भीष्म पितामहाक गोत आसा की तांणी कितले कितले देवान तागेले कारण सेव करून घेतले आसा म्हणून आनी कृष्ण सांगता आनीक एक सेव म्हळ्यार सेव म्हूण सांगना आनीक एक तूं भीष्म पितामह तूं करूं अशें एक व्हड कार्य करचें आसा आनीक म्हूण हे अवस्थेन जाल्यार हो युधिष्ठीर आसा तो भारी दुख्खार आसा की तागेल निमित्त इतले जनांक मृत्यू जाल्लें तूं ताका ते इन्स्ट्रक्शन्स दिवका आनी तो कसं तागेले एक मन आवश्यक तशें ताका सांगता म्हूण सांगता तेन्ना भीष्म पितामह सांगता हे जगत गुरु तूं सगळे जगत्याज गुरु तूं आसतना हांव तुगेले येद्राक युधिष्ठिराक कसं सांगचें आनी हांव भारी एक दुख्खांत आसा आनी म्हगेलो आवाज म्हळ्यार हांव वीक असो म्हणटात पळय एक शक्ती म्हगेली उणी सी जाल्ल्या आनी म्हगेली उडगां आसूय वता सी तशी सी म्हाका एक भावना आसा तेन्ना हांव कसं सांगचें देवा तूं सांग आनी हांव आयकता म्हूण सांगता तेन्ना भीष्म पितामह कृष्ण सांगता ना ना हें तुवें सांगता म्हूण म्हळ्यार तुगेले तितले एक्सपिरियन्स आनी कोणाक ना भीष्म पितामह तेन्ना एज आसा पळय 465 इयर्स जालना तेन्ना भीष्म पितामह एज म्हळ्यार 450 वर्सां किंवा चड तांगेलें आयु आशिल्लें तेन्ना आनी त्या कश्टारी म्हणटात पळय एक एक पंत आमकां करची की ना म्हूण आमी डिसायडेड ना आसता ती जाल्यार देव तें सेव करून घेता आमगेले कारण आमकां नाका जाल्यार तशी भीष्म पितामह कारण देव हें सेव करून घेता म्हूण सांगिल्लें आसा कशें जाल्यार की सगळे अनादी काला खातीर भीष्म पितामह कीर्ती येवका म्हूण सांगिल्ले खातीर ताका भीष्म पितामहान हें करता म्हूण आनी कृष्णान तशी सांगली सिद्धाकाची एक प्रकार म्हण येता की आकाशात वचून पुष्पवृष्टी जाता आनी त्या पुष्पवृष्टी जाल सिताक भीष्माक एक प्रकार एक लाईट फिलिंग्स येत म्हणटात पळय भारी एक मन क्लियर जावन भारी एक शांत एक मन जाल्ल्या म्हणके एक तांकां एक अनुभव जाता आनी तांगेल्या आवाजांत एक परिवर्तन येता तांगेले एक मुखार तें कशें की एक चिन्ह आशिल्लें तें एक परिवर्तन जाता आनी तांणी कृष्णान सांगिल्लें तें एक सेवा करचे आपास तयार जाता ती म्हूण सांगितलें आनी भीष्म पितामह युधिष्ठिराक पळोवन सांगता की हे युधिष्ठिरा म्हाका गोत आसा तूं कितले सकट कश्ट तुका भोगूंका पडला म्हूण तूं भीम अर्जुन तुमगेले कितले तुमगेले कितले चांग गुण आसा तुमगेले कितले सकट टॅलंट आसा म्हूण जाल्यारय तुमकां कश्ट येयले आनी तुमगेलो ओटू कृष्ण आसा कृष्ण म्हळ्यार लक्ष्मीपतीची ताण आसून तुमकां कितले कश्ट आयला हाऊ इज दीस पॉसिबल म्हळ्यार हें कशें बा म्हूण आनी मागीर कुंती महाराणी पळयता आनी तिका काय पळोवन सांगता तुगेल्या म्हणके धर्मार चलतली स्त्री तुका कितले कश्ट जाला आनी तुका तुगेले चेडूं इतले कश्ट जाता आसा म्हळ्यार
कोण आवज बापूस असतात तांकां कश्ट जाल्या की ना तांगेले चेडूंक कश्ट जाल्या तांकां आनीक चेड कश्ट जाता. सो कुंतीला अवस्थ भीष्म पितामह सांगता की तुगेले चेडूवान अशी अवस्थ पडोन न्हू आनी तूं एकल्यान तांकां होड केलेलें तुका कितले कश्ट जावन अशें पुरो म्हणून भीष्म पितामह कुंतीक सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी भीष्म पितामह ह्या टायमार तांणी निमगिलेले ते क्वेश्चन आसा पळय ताजी आन्सर तांणी दितात आनी हे आन्सर आमी मना वर्स तशें आसा. कसले कश्ट येता म्हणून तेन्ना भीष्म पितामह सांगता की काला प्रभावारी सुख दुःख ते येता आसतलें म्हणून कसले की पुरा जनाल जिवनांत तूं विंगड विंगड समयार कसन जाता म्हणून सांगू जायना ते सुख दुःख येता आसता काला प्रभावारी ते टायमा विशय म्हणटात पळय आनी आमी ते डील करचे शिकूंक मात ते पुरा पशी एक व्हड विशय कसन म्हळ्यार आमी देवाक घट्टी दवरका म्हूण भीष्म पितामह सांगता. समय प्रभावारी चांग दिवस येतले वायट दिवस येतले खुशी आसतले दुःख आसतले ते पुरा समय प्रभावार जाता आसता आनी समय प्रभावा निमित्त तुमकां कितले की दुःख आयलें जाल्यार आज चांग दिवस वे येता आसा म्हणून जाल्यार व्हड विशय म्हळ्यार चांग दिवस असो दुःखार असो आमी देवाल चरण कमल घट्टी धरून तागेले उडगास करचें तो एक व्हड विशय कितले कश्टांत आसल्यार आनी ते तुमी करून दाखयलेलें आसा म्हणून भीष्म पितामह तांकां सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो आमी पळयत द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग द आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणटात पळय भीष्म पितामह आतां आमकां तांगेले दृश्टांतान युधिष्ठिरा सांगचे विशयान तो आमकां सांगता आसा की देवालें पुरा जनाल खातीर एक कसंकी एक प्लॅन आसा आमगेले जिवनांत कसन जावका म्हणून आमकां गोत ना ते प्लॅन देवाक गोत आसा आनी ते समया पशी फूड आमकां ते कळना ते कसं म्हणून प्लॅन चांग वायट कसन आसल्यार ते देवाल प्लॅन आसा ते आमी पेशंटली आमी ते देवान दाखोवन दिवचे दोळटे आमी ते वेट करता म्हणून आनी आत्तां देवाल प्लॅन आयला युधिष्ठिरा सांगता की तूं आतां राज्य जावका म्हणून राय जावका आनी इतली सकट प्रजा आसा ह्या भुमीर तांणी एक प्रकार फुडें राज्यान तूं अनार्थसी जालेली ती आतां तूं राय जावन अपास पुरा जनालें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवका तुगेले ते रायाले ते क्षत्रियाल कर्तव्य तूं करका म्हणून सांगता आनी भीष्म पितामह तांगेले ओन एग्जाम्पल दिता की पळय हांव इतले वर्स दोखून हांव कसन की एक ते कर्तव्य करता आशिल्लें ते करता आशिल्लो हांव एक पंत रॉंग सायडान आशिल्लो रॉंग सायड म्हळ्यार कौरवाल सायडान आशिल्ली जाल्यार त्या मागीर देवालें प्लॅन आशिल्लें की हांव तसले परिस्थितींत आसूं का म्हणून त्या परिस्थितींत आशिल्लो जाल्यार हांव देवालें भक्ती करचे प्रयास करता आशिल्लो पुरा टायम कसन कश्ट येयलें आसा म्हाका जिवनांत जाल्यार हांव देवाल भक्ती सोडणी म्हणून सांगिल्लें आसा आनी ते निश्ठेन देवाल भक्ती सोडण्यातील निमित्त आज रिजल्ट कसन आहे म्हणून भीष्म पितामह युधिष्ठिरा निमगिता पळय तुगेले बगले न्हू कृष्ण परमात्मा येवन हांगा राबला म्हाका दय दिवच्या खातीर सगळे जगत्याचो देव मिगेल मुखार येवन राबला देवाल दय कशी पळय की तो कोणाक सोड घालना तागेले विशय कोण चिंतन करता ती म्हणून म्हळ्यार भीष्म पितामह हे एक घमंडार सांगना अहंकारार सांगची न्हय तांणी की पळय हांव इतली भक्ती केल्ले की देवाक येवका पडल्या म्हणून तसल भावन न्हय तांणी युधिष्ठिराक सांगची कसन म्हळ्यार की भक्तीन तूं इतली शक्ती आसा कोणी करून ते भक्तीन तूं इतली शक्ती आसा की कोण एक देवाल निश्ठेन देवाल भक्ती करता इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इमिजिएटली न्हय जाल्यार इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देव खंडीत तांकां रिवॉर्ड करता आनी खंडीत तांकां तांगेले मन आशिल्लें चोलोवन दिता ओवर अ पिरियड तांगेलें भक्तिमय जीवन मुखारसून व्हरता म्हणून सांगिल्लें आसा सो देवाल कसन की एक प्लॅन आशिल्लें ते कितले कश्ट येवो कसन येवो म्हाका कळ्ळी कसन की एक पंत कळ्ळें एक पंत कळ्ळी जाल्यार हांव ते कर्तव्य रुपार करता गेलोलो देवाल मनांत हें आसा म्हणून आनी ताजें परिश्रमाचें फल आज म्हाका मेळटा आसा की देव मुखार येवन राबिल्लो आसा म्हणून ताका हे युधिष्ठिरा देवाल मनांत आसा की परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या की तूं राज्य स्वीकार करका आनी चक्रवर्ती सम्राट जावन तुगेलें तें कसन कर्तव्य आसा राज्य चलोवचें तें करका ताका तुका सुख दुःख कसन जाता त्या लेखनाच्या देवाल मनांत आसता म्हूण तूं तें करका पर्सनल एग्जाम्पल दिवन भीष्म पितामह तांकां सांगता ती आनी हें एक एग्जाम्पल दितलें सिताक येद्दोळ तें आशिल्लें पळय युधिष्ठीर महाराजाल मनांत ते डावट
संशयशी असेल कसं करचे ते एक पण ता पुरा क्लिअर जाता आणि युधिष्ठिर महाराजाक म्हणतात पण हृदया भितर एक शांत एक भावन येता की भीष्म पितामहान कसं की एक सांगितले आणि तांगे पर्सनल एक्झाम्पल त्यांनी दिवन ते एक्सप्लेन इतले चंद्रग्रुपार करता ती की दोलता युधिष्ठिर महाराजाल मन अंतू नाशिल्लें तांकां आतां कांय डाऊट ना तांगेल 100% आतां तांकां मना येता की तांगेल ते राजधर्म करता म्हणून आणि त्यांनी भीष्म पितामहाक निमगिता ती की जायतात हांव हे चक्रवर्ती सम्राटाचे रोल तुगेले आशीर्वादान भीष्म पितामह सुरे तुगेले आशीर्वाद घेवन हांव तूं मुखार सून वचचे प्रयत्न करता आतां हांव कसं करता ते राजधर्म ते म्हाका सांगून दी म्हणून कसं जालें की भीष्म पितामहाला 465 इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स आणि एज्युकेशन आशिल्लें सगळे जगत्यान तूं तांगेल्या म्हणके एक्सपिरियन्स कोणाक ना आशिल्लें राजधर्मा खातीर सो हे ते अनुशासन पर्व आणि शांती पर्वान तूं युधिष्ठिर महाराजान कसं भीष्म पितामहान कसं इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे आस पळय ते बाकी वैल महाभारताकिना चड श्लोकांत तस म्हळ्यार भीष्म पितामहान कितले सकड इन्स्ट्रक्शन्स दिलना कसं सांगला म्हूण पळयत ते आमी त्या पार्टार आमी डिटेलार वचना ती राजधर्म स्त्री धर्म अनेक 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 धर्म ते इतले श्लोक असत ते सगळे 2 पर्व आसा आणि ते पुरापशी 2 व्हड पर्व ते महाभारताचे आणि ह्या पुरा जत तरी म्हळ्यार एक प्रकार पळया ते युधिष्ठिराक धर्मराज म्हणतात न्हू यम धर्माला अवतार तो यम धर्मराज न्हू सो धर्मराजाक धर्म शिकयलो भीष्म पितामहान आणि मागीर पुरा सांगतरी एंडार युधिष्ठिर महाराज निमगीत तांकां की धर्म सर्व धर्मानां भवत परमो मत किम जपान मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात म्हणून तांणी 4 क्वेश्चन निमगितात की लास्ट तरी पुरा ऐकून जातरी की पुरा पशी श्रेष्ठ देवता कोण म्हणून आणि कोणा स्तुती करका आमी आमगेल जीवनांतू आमगेल जीवन मंगलमय मॅक्सिमम मंगलमय जावचे खातीर पुरा पशी चड मंगलमय जावचे खातीर आणि श्रेष्ठ धर्म म्हळ्यार कसं नाही आणि कोणाल आमी नाम जप करका म्हणून भीष्म पितामहाक एंडार निमगितात ते युधिष्ठिर महाराज तेन्ना भीष्म पितामहान ते एक 7-8 श्लोक सांगचे आसा हांव ते वेगी सांगता श्री भीष्म उवाच जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषो सतोतितः भीष्म सांगता काय एकलो असतो पुरुषोत्तम देव म्हणून जगत प्रभू आणि मागीर सांगता ती तमेव चारचयन नित्यम भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायन स्तुवन नमस्यम च यजमानस तम एव च म्हणून आणि तागेले भक्ती करता सुका तागेले कीर्तन करता सुका म्हणून ध्यायन स्तुवन आणि मागीर सांगता अनादि निधनम विष्णुम सर्व लोकमहेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुःखातिगो भवे म्हणून त्या श्रेष्ठ जावन आशिल्ले देवाले अनादि निधनम विष्णु सर्व लोक महेश्वरम तागेले केदना नित्यम सर्व तागेले श्लोक तागेले उडगास काढता ती लोकाध्यक्षम म्हळ्यार ताजे निमित्त पुरा सगळे जगाचे चांग जाता आणि सर्व दुःख परिहार जावच्या खातीर कारण जाता म्हणून सांगता ती मागीर सांगता ती ब्रह्मण्यम सर्व धर्म यज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम म्हणून तो देवाक भक्तांक सोण घाल नातिलोच तो देव म्हणून विष्णू आणि ताक पुरा तागेले पुरा सगळ्याची पृथ्वी पुरा सृष्टी ताणे चलोचे सर्वभूत भवोद्भव म्हणून एष मे सर्व धर्मानां धर्मो दिकतमो मत यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवे अर्चे नरस सदा म्हळ्यार तसले त्या पुंडरीकाक्ष देवाले नामस्मरण करता तागेल्या किना कोणी होड ना तागेले स्मरण करचे किना होड कंचो धर्म ना म्हणून सर्वो धर्मानां धर्मो दिकतमो मतः म्हणून हाजे किना होड धर्म कोणाला कसने ना म्हणून परमम यो महत तेजा परमम यो महत तपः परमम यो महत ब्रह्म परमम यह परायणम देवाला किना होडू कोणी ना म्हणून पवित्रानां पवित्रम यो मंगलम मंगलानां च मंगलम म्हळ्यार युधिष्ठिर महाराजान सांगिल्लें पुरापशी मंगल कसन जाता म्हणून कंच्यान जाता देवतानां च भूतानां यो व्यवपिता म्हणून त्या देवाल्या नामस्मरणाकिना तागेले पवित्राणां पवित्रम तागेले ते नामस्मरण केल्ले मात्र ते मंगल जावचेच पळय त्या विंगड खंयच्याय कार्यान जावचे साधे ना यथ सर्वाणी भूतानी भवंत्यादि युगागमे
यस्मिनश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगाक्षये म्हणून सगळ्यांची ते प्रलय हे पुरा जात त्या देवानं करचें तसल त्या देवाल नामस्मरण करता तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर नाम सहस्र नाम मे शृणु पाप भवया म्हणून तेदना देवानं मुखारी भीष्म पितामह सांगता यन नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मन ऋषिभी परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर नाम सहस्र वेदव्यासो महामुनि चंदोनुष्ट तथा देवो भगवान देवकी स्तुतः म्हणून हे कृष्णाले स्तुती करचें वेदव्यास देवाले आशीर्वाद घेवन म्हळ्यार वेदव्यास वय थंय राबून आसा वेदव्यासो महामुनी ऋषी नाम ते देवाल नामस्मरण घेवचें की ना होड धर्म ना म्हणून तशें सांगचें आसा आणि सांगच्यास मुखारी अमृतम सुद्भवो बीजम शक्तिर देवकी नंदन त्रिशाम हृदयम तस्य संध्यार्थ विनियुज्यते म्हणून विष्णु जिष्णुम महाविष्णुम प्रभो विष्णुम महेश्वरम अनेक रूप दैत्यानाम नामामी पुरुषोत्तमम तसल त्या विष्णूक हांव पुनः पुनः करता नमस्कार करता आणि हाजी नंतर भीष्म पितामहान देवाल सन्मुखाची सुरेपंता ते विष्णू सहस्र नाम सांगचे आसा ते विष्णू सहस्रनाम पुराजना करता मत्स्यकट तुम्ही पारायण वय करता अशा पुरोती ते प्रसिद्ध जावन आशिल्ले ते विष्णू सहस्रनाम भीष्म पितामहन तेदना युधिष्ठिर महाराजाक आणि देवान येद्र राबिल आशिल्ले तेदनाची ते विष्णू सहस्रनामाचे स्तोत्र सांगचे आसा म्हणून सांगिल्लें आसा आणि तेदना सांगताना पांडवांक एक पंता तांणी कृष्णा पळोवन भक्तीन पांय पडतात के विष्णू सहस्रनाम म्हणटाना म्हळ्यार पांडव देवाल इतले निकट आसता आशिल्लीं ती की देवाल योग माया शक्ती निमित्त पांडवांक एक पंता उडग आसना की कृष्ण देव म्हणून म्हळ्यार तांगेलो एक संबंध दिसी जावन आसता तांगेलो ओट्टू आसता तो जाल्यार एक पंत असल एक परिस्थितीन तूं तांकां तो अनुभव जाता की कृष्ण देव आणि तेन्ना तांणी कृष्णाले भक्तीर पळयता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आणि भीष्मदेव अशी वयर पळयताना ते सूर्याले ते एक पोझिशनार येता आनी तांकां कळटा की आतां टायम आयिल्लो आसा म्हणून तांणी भितरी तांगेले फोकस करता ती आणि तांगेले त्या आंगा इतले सकळ बाण लागिल्ले आसा ते दुखी ऍक्च्युली ते एक अनुवाद करताना तात्पर्यांत भक्तान सांगिल्लें आसा की कितले कापड साडी देवाक द्रौपदी दिवका पळयलें पण तिगेले अपमान जाताना तितले बाण भीष्म पितामहाला आंगा आशिल्ले म्हळ्यार ते एक कापड देवान दिल्लें पळय द्रौपदीला अपमान जावचें नज म्हणून तितले बाण भीष्म पितामहान घेतला तांगेल्या आंगान ते ताची प्राश्चित करचे खातीर म्हणून ते सांगिल्लें आसा आणि ह्या समयारी तांणी ते योगीक एक प्रकारारी मना व्हरता ती आणि ह्या समयार तांणी ते भीष्म स्तुती सांगचे आसा भीष्म स्तुती एकदम डिटेलार आसा ताजे खातीर आमी एक विंगड एक स्पेशल सेशन करूं येता जाल्यार ह्या एक समयारी तांणी तांगेल पुरा मन आवरता ती आणि तांणी पुरा तांगेल ते प्राणवायू कंट्रोल करून ते सगळे पुरा तांणी ते फोर्सा निमित्त सगळे ते पुरा बाण पुरा भायर येता तांगेल्या आंगात तांणी ते एक फोकस केलेले निमित्त तांगेली इच्छा मृत्यू न्हू ते योगीक आसत पळय तांणी तांगेल पुरा अंगान तशिले पुरा कसं होल्स आसत ओट्टे आसत ती ते पुरा बंद करून तांणी ध्यानार बसता ती आणि ते पुरा बाण तांणी फोकस केले सिता पुरा ठाक्कनी भायर येता तांगेल्या आंगा दाखून आणि तांणी ते कुरुक्षेत्राचे भूमीरी तांगेले शयन करतात तांणी म्हणून सांगिल्लें आसा आणि त्या टायमार तांणी ते भीष्म स्तुती सांगचे आसा आणि तांणी देवा पळोवन सांगता ती की त्रिभुवन कमनम म्हणून म्हळ्यार सगळे तिन्नी लोकांत तुगेल्या की ना कोणी आकर्षक आसवे म्हणून म्हळ्यार त्या एक तांणी ते भीष्म स्तुती भारी एक प्रितीन देवाल खातीर सांगता आसता ती आणि सगळे ह्या जगत्यांत देवा तुगेल्या खातीर कोणी चंद आसवे म्हणून तशें सांगता ती आणि तांणी सांगतात देवाक की हे विजय सखा म्हणून म्हळ्यार तांकां ते 9 दिवस ते चलयला त्या पास तांणी ध्याना वता ती की कशी तूं अर्जुनाल रक्षण केलें मेगेल ते वचन तूं ते जायन मेगेल वचन कुडकी जायनासी तुमी पळयलें कशी देवा म्हणून आनी ते देवाल ते मुखकमल आशिल्लें पण त्या दिवस देवान तांकां भीष्म पितामह वयर कोपून मुखार आयिल्लीं ती त्या तांणी आपास उडगार करून घेतलें मागीर आनीक एक स्तुतीन तांणी ते राजसूय यज्ञा विशय तांणी मना व्हरता ती आणि मुखार तांणी
ते स्तुतींतू तांणी प्रकृतीम अगन किल यस्य गोपवध्वा तांणी गोपी स्त्रियाल उडगास करता ती या भागवतमांतू गोपी स्त्रियाल विषय धांची स्कंदा येता जाल्यार सुरेपंत रेफरन्स श्रीमद भागवतमांतू गोपी स्त्रियाल खातीर भीष्म पितामहान सांगचे की तांगेल्या मणके भक्ती कोणाकास वे म्हणून आनी तांगेल उडगास करून घेता भीष्म पितामह ह्या समयार म्हळ्यार एक प्रकार पळय येता की भीष्म पितामह आनी गोपी स्त्रियाल भक्ती एक लेवलार आशिल्लें देवाल खातीर कृष्णाल खातीर ऑल्दो भायल रुपार पळयल्यार हांणी क्षत्रीय आशिल्लीं आनी तांणी भारी सरळ जावन आशिल्लें वृंदावनार राबतलें स्त्री सी प्रतीत जातलींची जाल्यार भक्ती लेवलार पळयल्यार तांणी सांगीत की तांणी ऑलमोस्ट एक्क आशिल्लीं कशें जाल्यार की तांगेल दोग जन गोपी स्त्रियाल देवाल खातीर प्रिती मिसअंडरस्टूड आसा म्हळ्यार जेन्ना ते मना वचना भीष्म पितामह वय भक्ती देवाक पुरा जनांक मना वचना आनी गोपी स्त्री आनी भीष्म पितामह कय देवाल दर्शन एक पंथा जाता आशिल्लें केन्नाय तांणी पांडवा म्हणके विंगड जना म्हणके देवाल वटून मस्त समय ना आशिल्लें तांगेलें एक पंथा मात तांकां देवा भेटूंक मेळटा आशिल्लें जाल्यार तांगेली भक्ती इतली डीप आशिल्लें की खंय असल्यार तांणी देवा खंयचे परिस्थितीन तूं देवा उडगास करना विसरनात आशिल्लीं आनी देव तांकां विसरनात आशिल्लो आनी त्या प्रकाराच पुरा उडगास करता 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 ते कोण तो एक देव तो पुरा जनाल वेलविशरू तसलें म्हूण तांणी एक दोळे बंद करता ती त्या देवाले उडगास करता करता आनी तांगेले ते ब्रह्मरंध्रा दाखोवन एक लायट वत्ता म्हूण दाखयलें आसा म्हळ्यार तांणी तांगेले देवाल धामा वचून पावलीं ती आनी ते कृष्णाले तेन्नाची ते देवाल धामा वचून पावलीं ती म्हूण पुरा जनाल ते एक दर्शन जाता आनी तांणी तांगेलें कसन तांगे अंतिम तांगेलें ते एक वचून वचचें आशिल्लें ते जाग्यार वचून तांणी पावलीं ती म्हूण तांणी त्या टायमार आनी त्या टायमार पुष्पवृश्टी जाता ते आशिल्ली कितलीं हजारो लक्षकटल्यान जन त्या कुरुक्षेत्र भुमीर आशिल्लीं ती ते दुख्खारी आसता ती जाल्यार एक व्हड सेलिब्रेशन वय जाता की एक व्हड भक्तान कशी तांगेलें एक जीवन सोडलेलें ते एक तांणी पुरा जनान ते एक येद्रा तांगेले देवाल पळयलें म्हूण सो भारी एक दुख्खाचे समय आसता जाल्यार सेलिब्रेशन वय जाता ते म्हणटात पळय देवलोका देखून पुष्पवृश्टी जाता पुरा एक प्रकार वाद्य ते भुमीरी ताजे पुरा कडेन आवाज येता पुरा वाद्याचे आनी भीष्म पितामह तांकां उक्कोळ्ळू व्हरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा पांडव जन एक व्हड प्रोसेशनार तांकां व्हरचें आसा पुरा सगळ्या जगत्याचे राय पुरा जन येता आसता ती कौरवाल सायडा देखून धृतराष्ट्राल सायडा देखून युयुत्सू आशिल्लो तो ताणें साथी धरलेलें म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें भीम आनी अर्जुन भीष्म पितामह येद्रा सायडार राबून तांणी चामर चलयता आशिल्लीं ती युधिष्ठीर आनी धृतराष्ट्र भीष्म पितामह पांया लागीं बैसून प्रोसेशनारी तांणी चामर करता आशिल्लीं ती कृष्ण वय थंय तांगेलो ओटू चमकून येता आशिल्लो पुरा बृहस्पती वेदव्यासू नारद मुनी तांणी पुरा वेद घोश करता 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 ते प्रोसेशन जाता आशिल्लें म्हळ्यार खंयचे एक लेवलार ते एक इव्हेंट जाल्लें आमी कल्पना करूं जायना की सगळे देव ऋषीगण पुरा जन येवन ते एक प्रोसेशन जाता आशिल्लें ते साधारण न्हय म्हणून खंडीत आमकां ते मनावर येता तो असल मस्त सकड एक परिस्थिती येता आनी भीष्म पितामहान दाखयलें आसा की कशें एक जीवन कोर येता कष्टांत आसतना देवाल उडगास कोरून आनी लास्ट समयार वय कशी कृष्णाल उडगास कोर येता म्हणून भीष्म पितामहान आमकां दाखोवन दिलेलें आसा आमी एक प्रकार सांगीत की आमी कशी एक जीवन कोर येता म्हूण ताजे प्रॅक्टिकली आमगे लेवलार आमी पळयत की आमी कशी प्रॅक्टीस कोरता म्हळ्यार देवाल नामस्मरण कितलें जाता तितलें करचें देवालें स्तोत्र देवालें लीला भागवतम तसलें भगवद्गीता तसलें कितलें आयकुचें जाता तितलें आयकुचें देवस्थानां वचून देवाल दर्शन घेवचें कितलें जाता तितलें आनी अशी आमी ओट्टू मेळटा ती जाल्यार तितलें आमी वैष्णव संघा वचून देवाल आनी देवाल भक्ताल विशय काणी आयकुचें ते आमी केन्नाय प्रॅक्टीस करता आसल्यार पळय तांणी भीष्म पितामहान तांणी स्तुतीन सांगचें आसा भीष्म स्तुतीन तूं रती अस्तू म्हणून म्हळ्यार देवाल खातीर तें एट्रॅक्शन आमकां वाडटा वता हगूर 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 आनी ऑटोमॅटिकली पळय भीष्म पितामहान तांगेले जिवनांत तूं कशें एक इनर रिमेम्बरन्स म्हळ्यार कंटिन्युअसली भायल्यान आमी भीष्म पितामह पळय एक सगळे 400 इयर्सा खातीर तांणी राज्य चलयलां सगळ्यांची तांणी चक्रवर्ती सम्राट न्हय आशिल्लें
जाल्यार तांगेर ओट्टशील जन कोणाक कॅपॅसिटी नाशिल्ली, तांणी पुरा चलयला जाल्यार तांगेल इतलो व्हड राज्यभार कर्तव्य कसन कसन कश्ट आसतना वय तांणी तांगेल मनान तूं देवाल विशय स्मरण करचें केन्नाय विसरना तशें तो ते आर्ट ऑफ लिव्हिंग भीष्म पितामहान दाखयलेलें आसा आनी आमी आमगेल अवस्थेन तूं खंयचे स्थाने स्थित खंय खंय आमी आसा ती आमी देवाल नामस्मरण करचे ट्राय करता ती देवाल विशय आयकुचे ट्राय करता ती देवाल दर्शन घेतात आमी भक्ताल संघान ती तूं देवाल काणी आयकता ती तेन्ना आमगेल देवाल खातीर अट्रॅक्शन वाडता वतलें आनी एट अ सर्टन पॉयंट ते ऑटोमॅटीक जातलें आमकां अभ्यास जावन आनी भीष्म पितामहान सांगचे आसा पळय इति मतीर उपकल्पित हे देवा पुरा थिंकिंग फिलिंग विलिंग पुरा इति मतीर पुरा नमुने मेगेले मन तुगेल वैरी दवरता म्हूण तांणी सोडताना ते भीष्म स्तुती सांगचे आसा तो त्या प्रकारार एक जीवन कोरयत म्हूण सांगिल्लें आसा आनी एक आर्ट ऑफ लिव्हिंगांत आमी सांगयत की आमी सगळे लायफ इन सम वे ऑर द अदर आमकां कितले साध्य आसा त्या लेकार आमी देवाल उडगास करता आसल्यार खंडित देव आमकां सोण घालना म्हूण सांगिल्लें आसा खंयचे कश्टार येवो और हे शरीर सोडची टायमार आसो देव खंडित आमकां सोण घालना ते भीष्म पितामहान तांगेल चरित्रान आनी कृष्णान भीष्म पितामहाल चरित्रान आमकां पुराय जनां दाखोवन दिलेलें आसा सो एक प्रकार भीष्म पितामहाल चरित्रान तूं हें पळयल्यार ते सगळ्या आमगेल सनातन धर्मा खातीर गोल्ड स्टँडर्ड म्हूण येता की कशें एक शरीर त्याग करताना कशें एक मनोभावन आसूं का कसन एक मनांत आसूं का कसले एक विचार आसूं का म्हूण भीष्म पितामहान आमकां पुराय जनां दाखोवन दिलेलें आसा म्हूण सांगीत आसा की कशें एक प्रकार तांणी तल्लीन जावन म्हळ्यार देवाल विशय सोडून विंगड खंयचेय तांगेलें एक मन अंत नाशिल्लें आनी तांणी एक व्हड भक्तान कशी म्हूण सो लिव्हिंग इन डिवोशन आनी लिव्हिंग इन डिवोशन ते कार्तिक मास म्हणटात पळय ते कितले चांग तांतुले लास्ट 5 दिवस भीष्म पंचक म्हणटा ती म्हळ्यार ते इतले व्हड शुभ कार्यान तूं भीष्म पितामहाल्यांची कितले गुणगान जत्ता म्हूण आमी पळयत म्हळ्यार कितलो व्हड एक भक्त आशिल्लो भीष्म पिता म्हूण सांगयत आनी आमी पळयत की आमगेल जिवनान तूं मस्त सकट अशी परिस्थिती येवच्या पुरो और आमगेल फॅमिलीन तूं रिलेटिव्हसान तूं कोणालें एक निधन जाता कोणी जाता ती तेन्ना आमी हें आमगेलें एक सनातन धर्माचें अंडरस्टँडींग आसा की आमी सनातन जावन आशिल्लें आत्म देवाले अंश आमी केन्नाय अशी एक परिस्थिती जाता पळय आमी देवाले प्रार्थना करूं येता आमगेलें नामस्मरण वाडूं येता आनी खंयचेय कोणीय असो मस्त सकट जनाले स्पेशली हे कोविड टायम्सार आनी मस्त सकट जनाले तुमी आयकून आसचे पुरो की देहांत जालेलो आसा और आमगेले सगळे संबंधीन तूं कसं जावन आसचे पुरो तसले कश्टा समयान तूं आमी मनावर येता की सनातन जावन आशिल्लो आत्मा आमी केन्ना प्रार्थना करता ती देव खंडीत पावतलो आमकां म्हूण सो आमी पुराय जनाल खातीर प्रार्थना करता असल समयान तूं आनी भीष्म पितामहान आमकां एक प्रकार दाखोवन दिलेलो आसा की केन्ना एक शरीर त्याग करता ती की आमी घर सोडना ती आमी एक्चुअली आमगेले रियल घरा वता ती म्हूण डिवोटी डजंट लीव होम ही एक्चुअली गोज होम म्हळ्यार आमगेले देवाले चरण कमलार आमगेले ते कसन एक सनातन जावन ते स्थान आसा ते आमी पावता ती म्हूण सो एक भीष्म पितामहाले चरित्रांत आमी एक व्हड हो विशय पळोवन घेवं येता तो तुमगेले कसनय एक कॉमेंट आसल्यार तुमगेले कसनय आसल्यार तुमी सांगेता हांव क्विकली एक रिकॅप करता नेक्स्ट 5 मिनिट्सा खातीर सो आमी स्टार्ट केलेलें की भीष्म पितामहाल आयज सेशनांत की आर्ट ऑफ लिव्हिंग आनी आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणून ही कशी पळयता म्हणून भीष्म पितामह मस्त मिसअंडरस्टूड आशिल्ली ती की कसन करचें जनान भायर लेखान अशी तांगेले रेप्युटेशन और तांगेल कसं म्हूण तांगेल खातीर तांकां कसं ना देवाल मनांत कसं नासूं का त्यांची जावका म्हणून आनी देवाल आनी भीष्म पितामहाल एक स्पेशल रिलेशनशीप आमी पळयलें ते वीर्य रसांतू आनी तांतू तांकां कितली खुशी जाता म्हणून आनी भीष्म पितामहाल चरित्र अशें आसा की तांणी तांगेल दोळ्यानाची कोणी खंय कितलें येवन ती तांणी ते बाणा वयर शयन करताना पुरा जना आशीर्वाद दिला कितले की हजारो कटले जन येवन थंय जप तप करून म्हळ्यार ते बाण आरतानी पडली ती धांचे दिवसू आनी तांणी शरीर सोडचें तोळटें 56 डेज आशिल्लीं तांणी ते 56 डेज कितले की हजारो कटल्यान जनान येवन ते जप तप तांगेल स्थळार याग यज्ञ पुरा करून पुराय जनांक तांणी दर्शन दिलेलें आसा आनी तांणी दोळ्यान पळोवन पुराय जनांक कितले की त्या स्थळार आयिल्ल्या जनांक आशीर्वाद दिता आशिल्लीं तांणी आनी आमी पळयलें की युधिष्ठीर महाराजाक कशें कश्ट जाल्लें तांणी कोणालें सांगचें आयकना आशिल्लीं ती जाल्यार कृष्णान सांगलें की युधिष्ठिरा खातीर वचचें
युधिष्ठिरा तू भीष्मा मेळका तेन्ना तांणी रेडी जाता ती आणि ते आम्ही स्पेसिफिकली एक डिस्कशन केलें की भीष्म पितामह मन अंत आशिल्लें की धर्म संस्थापनार्थाय मुखारसून धर्म जातलोची ताका तांकां 400 वर्ष कसन कसन कष्ट सहन करपा पडलें तांणी सहन केलें तांकां गोत आशिल्लें की खंडित जातलें तांकां देवाल प्लॅन कसो म्हूण गोतना जाल्यार तांगेल कसन की तो रोल आशिल्लो तांणी केलें तशी आमगेले निजी जिवनांत मुखार कसन जातलें म्हूण आमकां कळना जाल्यार आमकां देवान कसन की एक परिस्थिती कसन की एक जिवनांत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आसा कर्तव्य दिलेलें आसा त्या आमी करता करता कशी देवालें नामस्मरण कोरया न्हू मुखारसून वचता त्या भीष्म पितामहान दाखोवन दिलेलें आसा कृष्णाल प्रीती आमी पळयली भीष्म पितामह की तांणी समाधी वचून तागेल भक्ती विशय चिंतन करता आशिल्लें आणि मुखारसून आमी पळयलें की तांणी पांडव जेन्ना पुरा एक राया रुपार वचून तांगेले पुरा भांगर हें पुरा घालून चंद वस्त्र घालून वता ती भीष्म पितामह भारी खुशी जाता तांणी भीष्म पितामह खुशेरी युधिष्ठिरा सांगता ती की हांव म्हगेलें कर्तव्य केलें आनी देवान पळयलें पेशन्स दवरका पळय म्हाका बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम देवान म्हाका पुरा फल दिलेलें आसा आनी आतां हांव हें शरीर सोडटा देव म्हगेले मुखार आयला म्हणून आनी तांणी युधिष्ठिरा सांगता ती देवाल मनांत कसं नासता तें आमगेलें करची कर्तव्य आनी देव आमकां सोडून घालना तें तांगेलें एक उतर आयकतरी भीष्म युधिष्ठिरान मनांत एक नाक जालें जाल्यार तांणी तें राज्य स्वीकार करूं तयार जाता ती आनी तांगेलें कर्तव्य करता ती आनी फॉर मेनी डेज तांणी पुरा धर्मा विशय तांकां सांगता ती आनी लास्टार युधिष्ठिर महाराजान पुरापशी श्रेष्ठ कसं न्हय म्हूण सांगताना देवाल नामस्मरण देवाल भक्ती ताजे की ना होड धर्म कसं ना म्हणून भीष्म पितामह ते विष्णू सहस्रनामाचे पारायण करून देवाल मुखार तांकां सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा तशींची भीष्म पितामहान आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की ते एक आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणून कशी आमी आमगेले निज जिवनांत देवाल नामस्मरण भक्ताल संगा येवचें देवाल दर्शन घेवचें आनी देवालें भगवत गीता भागवतम तसलें काव्याचें पारायण करता आसल्यार आमगेले जिवनांत आमगेलें कर्तव्य करता 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 मात एट द सेम टायम ह्या पुरा एक्टिविटीज करता आसतलें पळय इनर रिमेंब्रन्स ऑटोमॅटिकली आमी देवाल विशय चिंतन करचें चड सूर करता ती आनी ते प्रॅक्टीस करता करता तें जीवन करचें तें आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हूण भीष्म पितामहान दाखयलें भायली परिस्थिती कशी आसो जाल्यार आमगेलें कर्तव्य करता करता देवालें प्लॅन आमगेलें कसन कर्तव्य करता म्हणून ते चिंतन करता आसता आर्ट ऑफ लिव्हिंग आनी लास्ट सारी कशी पुरा तांणी विंगड कसनय मना दवरनाशी देवाल भक्तीच मना दवर न्हू तांणी तें एक शरीर सोडलें तें तांणी आर्ट ऑफ लिव्हिंग वे आमकां दाखोवन दिल्लें ते सनातन धर्मान ते गोल्ड स्टँडर्ड म्हणून येता की भीष्म पितामहान कशी तें शरीर सोडलें तें आमी पुराय जनां खातीर एक व्हड लेसन सो असलें हें 2 पॉयंट सांगून हांव हांगार आपयता कसनय उलयल्यान कसनय एक चूक जावन आसल्यार तुमी पुराय जणांक क्षमापण करून दिवं नमस्कार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणाला कसले प्रश्न असले डाऊट असले नेमकं येतं प्रभूजी विश्वानंद नायक मामन ते तुलसी पूजे विशय सांगिल्लें आसा नायक मामा हांव तुमकां सेपरेटली तुमकां मेसेज करता जे विशय मेसेज प्रभूजी म्हाका केन्ना एक पुर्तुकून दिशे भीष्माक तितली ते शरशय्यर न्हिदून तितली काळ ताणता हें करचें त्या नमुन्याचे तितली बाणा गिणा लागून आसतना तितली सगळे भीष्म ते पुरा सगळे करू का तितली त्राण ते कशे ताका कसले स्पेशल पवर्स कसले दिलेले कृष्णान जेव तशें जेव कसले फुड्डा गिड्डा आता मला मूत्र हे पुरा नमुन्या मनशा एक हे असतं पळय तशेंच ते शरशय्या रे बाणार ते हांतूळ घाल नाही अशी ताण शरशय्यर न्हिदू का जाल्यार ताका ते कितली नाही जाल्यार वखद घेवका जाता कितली ब्लिडींग ते सगळे तितली घाय जाता तें खंबून आसना हांवें ताका हांगाक तें ताका स्पेशल पवर्स जेव दिल्ला हांवें सुरवेक जाल्यार तशें सो भीष्म पितामहान डेफिनेटली स्पेशल पावर्स आशिल्ल्यांची श्यामल माय तांगेले स्पेशल पावर्स आशिल्ले म्हळ्यार तांणी सांड टायमार देखून आमी सेशन्स पळयलेले तांणी व्हड मार्कांडेय ऋषी बृहस्पती तसो अंडर ट्रेनिंग आशिल्लें आनी तांगेले ते बाण लागील पळय आमकां दिसचें पुरो की ते थ्रू एंड थ्रू वता म्हूण नॉर्मली बाण एक सायडा देखून वचून आनीक सायडा तांगेले खाली स्किन डीप गेलेलें म्हळ्यार तांगेलें शरीर इतलें स्ट्रॉंग आशिल्लें की बाण त्या शरिरा भितर वचचें जायनाशिल्लें धूक आशिल्ली
जाल्यार ते दुःख सहन करची वय शक्ती तांगेले आशिल्लें आनी तांगेले इतली योगीक पावर आशिल्लें की ते लास्ट मोमेंटार पडलें तांकां एक तांणी ध्यान केलें सिता ते बाण पुरा आंगात वचून ठप्पनी भायर गेलें तांकां जावका जाल्यार तांणी सुरैवेक कोरयत आशिल्लें जाल्यार तांणी ते दुःख सहन करून ते दाखयलें की एक देवाले भक्तीन तूं तल्लीन जाल्यार भायची अवस्था मॅटर करना म्हणून कितल्या शरीरान तूं म्हळ्यार तांगे लेवल ऑफ भक्ती एक विंगडाची आमकां इमिटेट करूं जायच ना जाल्यार तांणी आमकां एक मॅक्सिमम दाखोवन दिल्लें की देवाल भक्तीन तूं कसो एक पावर आसा की शरिराक कसने जावं आमगेल मनाक कसने जावं तांगेल कितले अपमान जाल्ले शरिरा मात कश्ट न्ही तांगेल मना कितले कश्ट आशिल्लें तांणी देवाल ऑपोजीट पार्टीन तशिल्लीं आनी तांगेल अराउंड आशिल्ले शामल मागीर गोतस जन दुर्योधना म्हणके कसने बाद दितले जन पुरा कितले तांकां कश्ट आशिल्लें जाल्यार तांणी हें दाखोवन दिलें की मानसीक कश्ट असो देहा कश्ट असो तांक तुवें देवाल भक्ती केल्यार कसने एफेक्ट जायना म्हूण तांणी ते एग्जाम्पल दाखोवन दिलेलें ताका कृष्णाक भारी तांणी एक प्रितीचे धन्यवाद सांगितलं म्हाका ते फुडतुकूनय एक मन डावट येता तसं ते अंत पुरा आसतना एडवर्स सर्कमस्टेन्सेस अंतु तेवे घर अरमने वचून नाही थंयची युद्ध भूमीन तूची शरचाये रे विंगड कडेन आपूण व्हरली तांकां कडेरता थंय ना मातशें म्हणटा ते तुगे बाबा रे गिरे सकड आसतना कसकसल सकड म्हण एडवर्स सर्कमस्टेन्सेस शरचाय म्हळ्यार खोमचे तशें आसतना कशी ते सस्टेन करचे म्हणून ते भारी एक म्हाका फुडतुकून दिसता आशिल्लें स्पेशल तेन्ना कृष्णाक अंतू ते सकड साध्य जालेशें दिसता धन्यवाद थँक्यू खुशी जालें आयकून डाउट क्लियर झाला हरे कृष्णा प्रभुजी भारी लायक सेशन आशिल्लें फुडें सेशन भारी लायक आसता पण जाल्यार आयचे सेशन आनी स्पेशल आशिल्लें निमगेच प्रश्न म्हळ्यार प्रभुजी तुमी ते युधिष्ठिरान लास्ट क्वेश्चन निमगेलेले तातूं त्याचे आन्सर आनी तुमी केलो वर्सेस सांगले भीष्मस्तुती फुडल्या तेजे नंबर म्हळ्यार श्लोका नंबर सांगेत तुमी आमकां वय हांव तुमकां मेसेज करून सोद म्हाका त्या विष्णू सहस्रनाम सूर जावचे पयलीं फुडें श्लोक ताजे नंतर न्यास जावन मागीर विष्णू सहस्रनाम सूर जाता भीष्म उवाच म्हणून हांव ते श्लोक हांव तुमकां मेसेज करून दिता जायत प्रभुजी थँक्यू व्हेरी मच हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुजी भारी लायक सेशन आशिल्ला जी भीष्म देवाले कशी आर्ट ऑफ लिव्हिंग अँड लिव्हिंग प्रभुपाद स्वामी सांगता ती एक जीवन म्हणलें एक तयारी आणि मृत्यू म्हणलें एक अंतिम परीक्षा म्हणून आता सान स्टुडंट्स तांणी तेन्ना बरेकन तयारी करता ती बरेकन स्टडीज करता ती तांणी एग्जामाक भिना ती तशीच आमी जिवनांतू कितलो तू तयारी करता ती आमगे लाईफ कितलो प्लॅन करता ती कशी करून हॉडीक करचे त्यानंतर चेडूं कशें व्हड करचे तांगेलें एज्युकेशन प्लॅन करता ती त्यानंतर तांकां सेटल करचे कशी प्लॅन करता ती घर घेवचे प्लॅन करता ती ताचे खातीर आमी पयशे वेवस्था पयलीं सेविंग्स करता ती आनी आमगेले इन्शुरन्स पॉलिसीज करता ती कितलो टू नमून करता ती आमी मुखार जॉबाचे जॉब सेक्युरिटी पळयता ती कितलो टू नमून आमी प्लॅन करता ती अशी करता करता अशी हॅव टू नॅचरली आमकां आमगेल कुटुंबांतू आमगेल मालगडेले आनी बाकी लोकांले पळोवन एक्सपिरियन्स येता ऑटोमॅटिकली हे आमकां ओवर द पिरियड ऑफ टायम लायफांतू हे कळता हे शिकतात आमी जाल्यार आर्ट ऑफ लिव्हिंग एक आसा हे आमगेल समाजांतू मस्त कमी आमकां हे शिकचा मेळटा आमकां आमगेल भाग्य आसा प्रभुपाद स्वामीन आमकां हे एक प्रोसेस दिल्या कशी आर्ट ऑफ लिव्हिंग कशी हे जीवन करची कशी आणि हे जीव सोडची कशी म्हणून एक बरे प्रोसेस दिल्या अशी भक्ती म्हळ्यार देवाल बद्दल एक गोडी वाडूंक येवची म्हळ्यार देवाल बद्दल प्रीती वाडूंक येवची म्हळ्यार ओवरनायट येना ते ताका एक इट्स अ प्रोसेस ते अशी न्हय की म्हाका एक दिवसान भक्ती येतली म्हाका 8 दिवसान भक्ती येतली म्हाका एक 2 महिने भितर हांव एक शुद्ध भक्त जातलो भीष्म देवाल वरी गोड येतली म्हाका तितले स्मरण करच्या हे जातले हांव इतलें चांटिंग करता अशी न्हय हे एक लॉंग प्रोसेस आमगे लायफान तूं केन्ना पासून ट्रान्सफॉर्मेशन येना ते भक्ती इतलें स्ट्रॉंग जायना आमगेलें ताचे खातीर प्रभुपादान एक हे प्रोसेस दिल्लो आसा
की आमकां देवाल नाम घेवका, देवाल प्रसाद आमकां स्वीकार करका, भक्ताल संग करका, सत्संग येवन रेग्युलरली आमकां आयकुका. हे स्लोली जावन आमगेलें एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. केन्ना आमगेलें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता तेन्ना हगूर आमकां जावन हें गोडी लागता. तेजे खातीर आमी ಒಟ್ಟು लोकांनी हे प्रोग्राम येता ती प्रयत्न करका हे सत्संगा येवत तशी. आनी राधानाथ स्वामी आमकां सांगता ती की आमी सत्संग येता थंय आयकता ती केन्ना पासून आमी ताका प्रॅक्टिसा हाडना ती तेन्ना पासून ते इन्फॉर्मेशन उरता आमकां. आतां तुमकां सांगता ती भीष्म देवान अशें केल्लें तेशें केल्लें सो मेनी कितलो टू स्टोरीज तांगेले हे पुरा चरित्र तुमी सांगलें जाल्यार आमी ताका सांगतिका आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप करका. त्यानंतर जालें तितलें आमकां कसो देवाक निवेद करचें येता निवेदिकान देवा ते प्रसाद म्हण घेवका आनी साधू लोकांक सत्संगांत येवका भक्ताले संगांत येवका आयकुका म्हण हें ಒಟ್ಟು केलें तेन्ना आमकां तें हगूर जावन तें ट्रान्सफॉर्मेशन येता. केन्ना ट्रान्सफॉर्मेशन येता हगूर जावन आमकां ते देवाल बद्दल गोडी वाडटा. तेन्ना आमकां एक हें येता हें कशी चेडूं कशी अभ्यास करता पळय बरें करून अभ्यास केल्यार तांकां एग्जामाचे भंय उरना तशीच आमी हे लायफान तूं हे भक्तीचे प्रॅक्टीस केन्ना बरें करून केल्या तेन्ना आमकां मुखारचे भंय उरना मरणाचे भंय उरना. ते आमगेले आतां कितलो टू भक्त लोकांले उदाहरण आसा. आतां 3-4 दिवसां पयलीं आमगेले वंशीधर प्रभू म्हण तांणी तांगेले हे जालें देहत्याग केलो तांणी तांगेले तशीच तांणी देहत्याग करचे वेळार 4-5 लोक तांगेले सुतमुतलू बसून देवाल चंद करून देवाल कीर्तन करता आशिल्ले कसले श्लोक तांगेले मुखार भगवद्गीता रिसायट करता आशिल्ले अशें करून तांगेले हे जालें. देव सांगता भगवद्गीतेन तू यम यम वापी स्वरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एवैति कौंतेय सदा तद्भाव भाविता म्हणून. कशें आमी मरचे वेळार मनशाल कसकसन स्मरण उरता ते तक तो पावता म्हण. आतां आमी कोणाले आमगेले संवसाराचे कसले प्रॉब्लेम आसा ताजे बद्दल आमी चिंतन करता ती नवे आमगेले बिझनेसा बद्दल चिंतन करता ती नवे आनी कोणाल बद्दल आमकां द्वेश आसा ताजे द्वेशा भावनेन आमी केन्ना शरीर त्याग करता ती त्याची परिस्थितीन तू आमकां मुखायल जन्म मेळटा त्याची परिस्थिती आमकां मेळटा म्हण देव हे श्लोकान सांगता. कडे देव सांगता अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यत प्रयाती समद्भावम याती नाती असती संशय म्हण. कोण मेगेल उडगास करता अंतकालान तो खंडित मेगेला येता म्हण देव सांगता भगवद्गीतान. तशीच तुम सांगले वरी भीष्म देवाले उदाहरण आहे ना त्यांनी जीवनभर देवाल उडगास केला देवाल स्मरण केल्या ती तपस्या केल्या तशें करून तांकां एक हे मेळ्ळें मरण कालारी देव स्वता येवन तांकां दर्शन दिलें म्हण. हरे कृष्ण. भारी लायक आशिल्लें प्रभुजी धन्यवाद. आतां आमकां सुधींद्र आचार्य बेंगळूरच्यान तांणी आमकां भीष्म स्तुती सांगतले आनी राधिका भाव माताजीले भाव आसा ती आनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीन तांगेले इंजिनियर केल्या आनी युरोस्पिन्सांत काम करता ती आनी वेंकटरमण देवळान अनंत नगरान बेंगळुरान तांणी रेग्युलरली सेवा करता ती. प्रभुजी तुम्ही सर्व करा. हरे कृष्णा. ऐकतास की क्लिअर आसा. श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला व्रताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलिताश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत्
कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा रतवती पार्थ सखेरति ममास्तु व्यवहित पृथना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदद विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरद आत्मविद्यया चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञां रतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भ्याचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतो त्रियः शीतविशिखहतो विशीर्णदंश क्षितजः परिप्लुत आतता यिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम् आततोत्रे धृतय रश्मिनितिच्छये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निराक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललितगतिविलास वल्गुहास प्रणयानिरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमुनुकृतवत् उन्मदान्धा प्रकृतिं किल यस्य गोपवध्व मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदिरधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह हरे कृष्णा थोडे उच्चार चुकून आसच्या पुरो सॉरी भारी लायकन सांगले प्रभूजी धन्यवाद तुम्ही पहिले पण तेच की तुम्ही येतात हे प्रोग्रामाक हे हा फर्स्ट टाइम आयलो रेग्युलरली येता उरा भारी लायक झाले तुमगे लायकन हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभूजी तुम कसं उलोच असते ना हरे कृष्णा प्रोग्राम आज कन्क्लूड करूया आणि नेक्स्ट संडे मेळ्या आता आमी 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आणि देवाले भीष्म देवाले आशीर्वाद घेवन आमी आमकां बी हे देवाले स्मरण शक्ती सदा दिव तशी कर म्हणून आमी प्रार्थना करता हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भीष्म देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद तुम्ही येता उरा अशीचे अनेक विंगड विंगड नवीन नवीन सेशन करता उरतले। तुमगेल कोणे रिलेटिव्स कोणे फ्रेंड्स जीएसबी कोंकणीचे तांकां इंटरेस्ट असले तुम्ही मेसेज आमगे लिंक फॉरवर्ड करा। जाय जाल्यार तांकां ग्रुपान तांणी ऍड जावे तर तांकां इंटरेस्ट असले रेग्युलरली अटेंड करचे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी।